फोंडे मतदारसंघातल्या वारखंड वाठारांतल्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे काम सुरू जाला। हे कामाचे उक्तावणाक हाजीर आशिल्ले थळावे आमदार आणि मंत्री रवी नाईक हांणी नाल्ल फोडपाचो मान उपस्थित पत्रकारांक दिलो। ज्येष्ठ पत्रकार नरेंद्र तारी, पत्रकार स्वप्नेश तारी आणि महेश गांवकर हे पत्रकारांच्या हस्तुकी नाल्ल फोडून रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे कामाची सुरवात जाली। सुमार 8.5 कोटी मोडून हे हॉट मिक्सिंग जाता। 8.5 कोटीचे काम सगळं रस्ता डांबर करतात आणि मोस्टली म्हाका दिसता आमचे फोंडेचे मुन्सिपल एरियाचे सगळे आमचे काम जाल्लें आसा आनी हो एक निमाणो आशिल्लो आनी थोडे एक थंय उरला फाटभोंव कित्याक मागीर जालें आनी फोंडे सगळें जालें म्हणटकीर उरले उरले आमचे पुर्ती गणपती ते जातले सगळे जातले फोंडे सगळे रस्ते जातले म्हणटकीर हे जे आसा हे पण म्हणजे फर्स्ट टायम सगळे रस्ते एक काम करलेले आनी रस्त्याक खड्डे बिड्डे कांय उरपा ना पावसामुळे एकदम बरें ते कुट्टीची फायर शेणलेली ती मेळ्ळी ते गेली आता पावली तर ते बी जातले काम तेवूय काम जातले हय हय ते खंयचे म्हणजे ते फुडें पेजवर घेवन अशें फुडें जातले पेजवर काडले काडले जातले ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।